खास करून लोकोत्सवा खातीर तेन्ना सम्राट क्लब कुंकळीच्या वतीन हांगासर आयिल्ले प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, सार TV, पत्रकार भाव हे सगळे जाण आयिल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक सम्राट क्लब कुंकळीच्या वतीन माय मोगाचो येवकार म्हणजे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता. आणि आयच्या ह्या परिशदेंत आमच्या मदीं आसा आमचे सम्राट क्लब कुंकळीचे अध्यक्ष सम्राट अमरीन शेख, तशेंच सचिव सम्राट मनीषा नाईक, खजिनदार संतोशी पेडणेकर व सम्राट क्लब कुंकळीची स्थापना जे सम्राट माझे मित्र तुकाराम गोळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली हो क्लब स्थापन जालो. आणि 2022 जेन्ना स्थापन जालो तेन्ना तेंचे कार्य करपाची स्पीडूच खूब आशिल्ली आणि तेन्ना तेंच्यांनी विचार केलो की आमी लोकोत्सव करया. आणि 2022 जेन्ना तेंच्यांनी लोकोत्सव आयोजीत केलो तो एकदम सक्सेस जालो आणि खुबसो तांकां प्रतिसाद मेळ्ळो. संपूर्ण गोंयांतल्यान बरे बरे आर्टिस्ट येयले, बरे बरे कलाकार येयले. त्या भितर तेंचे नाट्य कलाकार, संगीत क्षेत्रांतले आणि आमचे जे हे आसा कला उत्सवाक सहभाग जावपी ह्या कलाकारांचे तेन्ना सत्कार बीन केले आणि खुबशे आर्टिस्टांक आमी तेंचो भोवमान केलो. म्हणजे फाटल्या वर्सा आमी करूंक शकले ना, पूण ह्या वर्साक आमकां परत आमी संदी आमकां मेळ्ळी की हो लोकोत्सव करपाची. हांव सम्राट क्लब इंटरनॅशनल स्टेट वनचो एक डायरेक्टर, पूण सम्राट क्लब कुंकळीची स्थापना करपाक हितून म्हाजो चड वांटो आशिल्लो आनी त्या खातीर तांकां हांव सदांच सहकार्य करता आणि तेंच्यांनी म्हाका एक एडवायजर म्हणून अपॉयंट केला. त्या निमित्तान हांव तुमच्या मुखार आयज उलयतां. ह्या लोकोत्सव 2025 येत्या 22 आणि 23 ह्या 2 दिसांचो लोकोत्सव आसा. आणि पयल्या दिसाक आमचे वेगवेगळे प्रोग्राम आसा. लोकनाच हो प्रोग्राम आसा, तितून फोक डान्सीस आनी वेगवेगळे डान्स जे आसा ते तितून जातले. फुगडी डान्स, मागीर दिवली डान्स, हे जे वेगवेगळे फोक डान्स जे आसात ते सगळे जावपाचे आसा. आनी तितून खूब जाणांनी आमकां नांवां दिल्लीं आसा, पार्टिसिपेट जाल्यार स्कुलाच्या भुरगे बीन आयिल्ले आसा. आनी त्या भुरग्यांचो तो डान्स जालो गोवन फोक डान्स एक्चुली. मागीर तितून एक पात्री मोनोलॉग, हो मोनोलॉग मेन सब्जेक्ट आसा तो लोकोत्सवाचेर आसा आनी त्या सब्जेक्टाच्या आदाराचेर हो ल्हान भुरग्यांचो मोनोलॉग कार्यक्रम जातलो. आनी आमी लोकोत्सवाचेर कांय चित्र म्हणजे फोटोग्राफी हे ऑफ स्टेज प्रोग्राम दवरल्या. तेजे आमकां खूब जाणांचो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. खूब जाणांचे आमकां हे पार्टिसिपेशनाची नांवां आयिल्लीं आसा. होवयो हो एक जो आसा जो आमी लग्नाक आतां ते चडशे लग्नाक कोण गावपाचें बीन ती गायन बी जायना, गितां बीन ती म्हणटालीं पयल्या पारंपारीक, ती आतां गितां बीन आतां म्हणपाची खूब कडेन बंद जाल्या. पूण ती गितां त्या प्रोग्राम आसताले होवयो म्हणटा तेका आनी ती गितां ते सादर करतलीं. एक तिचो ग्रूप आसा, त्या ग्रुपान ती सादर करतलीं आनी तो एक कार्यक्रम जावपाचो आसा. मागीर नाच रे नाच हो कोंकणी फ्युजन म्हणल्यार एक पदांचे समीकरण अशें करून ते कोंकणीन तेंगेले हे आसतले पदां आसतले आनी तेजे तेंचे डान्स आसतले. आनी हे सगळे रिलेटेड टू लोकोत्सव, म्हणजे अशें न्ही वेस्टर्न कल्चर तसलें कांय ना, फक्त लोकोत्सव. ही आमी सम्राट क्लब जो आसा कला आनी संस्कृती खातीर काम करता आनी हे कला जी इतके वर्सांची पारंपारीक जी आमची कला आसा ती संस्कृती जपून दवरपा खातीर हो प्रयत्न आमचो चलता. आनी तुमकां खबर आसतलें की प्रत्येक टायमार सम्राटाचें नांव पेपराच्या माध्यमांतल्यान आनी तेंच्या खातीर आमच्या सम्राटाचें नांव सगळे कडेन फेमस जावपाक लागला. कित्याक सगळे जे सम्राट क्लब आसा ते कला आनी संस्कृती खातीर काम करता. आनी हो लोकोत्सव आमी दुसऱ्या दिसाक आमी परत प्रोग्राम दवरला. तितून आमचो फुगडी हे म्हणजे समई डान्स आसा जो हेजो म्हणटा आमी दिवली डान्स म्हणटात तो आसा. मागीर आमचो वीरभद्राचो हे आसा डान्स आसा. मागीर तो गोफ तो आसा. आनी दुसरो म्हणल्यार
आमचो जागोर एक 4 प्रोग्रामचे सेकंड जातले आणि सध्या गोंयांत सगळे कडेन आमचे नाट्य महोत्सवी चलता त्या खातीर कुंकळ्ळे गांवांत आमी लास्ट आमी हें केल्लें नाटक केल्लें ह्या वर्साक थंय तियात्र दवरल्लें आसा आणि लोकोत्सवाचे जे दिवली डान्स मागीर जागोर मागीर वीरभद्रदी हे सगळे प्रोग्राम जातले की मागीर 8:30च्या टायमार तियात्र सुरू जातलो आणि पयले दिसा इनॉग्रल फंक्शनाक आमचे मुखेल आसतले गोवा आर्ट एंड कल्चराचे मिनिस्टर आदरणीय गोविंद गावडे सर आसतले आणि त्यांच्या बरोबर आमचे संतोष फळदेसाय श्री बाबू कवळेकर हे इनॉग्रल फर्स्ट डे आसतले आणि तशें आमचे सेकंड डे आसतले आणि हो टायमींग जो आसा आमचो 6 ते 10 6 to 10 आणि दुसरे दिसाळी जो टायम आसा तोय 6 to 10 सेम टायम आसतलो म्हणटकीर हांवें म्हणटा की ह्या लोकोत्सवाक कुंकळ्ळे वाठारांतले तशेंच संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी हांगा येवन ह्या आमच्या लोकोत्सवाक बरो प्रतिसाद दिवन हो एक सगळे कलाकारांक प्रोत्साहीत करपा खातीर सगळे गांवच्या लोकांनी तशेंच संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी हांगासर येवन तेंच्यांनी सहभाग घेवचो आणि प्रसार माध्यमांतल्यान जी बातमी तुमी प्रसिद्धी करतले जाल्यार हेजे वयल्यान आमकां आनी लोक मेळटले आणि आमची जी मॅसेज आसा कला आनी संस्कृती खातीर ही मॅसेज संपूर्ण गोंयांत जनते कडेन पावची हो आमचो एक प्रयत्न आसा आणि सम्राट क्लब कुंकळ्ळे आमचे सम्राट क्लब नावेली आसा आमच्या शेजारी आतां नवोच क्लब जाल्लो आसा सम्राट केपें तेंच्यांनी बी आमकां बरो सहकार्य दिल्लो आसा आणि सम्राट क्लब काणकोण आतां जावपाचो आसा आणि अशें तेंच्याय मेंबरांनी म्हणजे आमकां की आमचेय कलाकार आसा तेंकांय आमी तुमच्या भितर पार्टिसिपेट करपाक आमी दिता आणि हो कार्यक्रम बरो यशस्वी जातलो कित्याक सगळ्यांनी आमकां सांगलां की तुमी लास्ट इयर जेन्ना केल्लें 2022 तेन्ना तुमी एकदम बरें केल्लें आयोजन आणि ह्या फावटी बरें जातलें तेंकां सगळ्यांक खात्री आसा आणि हो कार्यक्रम जो आसा हो सारको कुंकळ्ळे जो म्युनिसिपल हॉल आसा पिकअप स्टँड थंय स्पेशल स्टेज आसा त्या स्टेजी कडेन थंय जावपाचें आसा म्हणजे सारकें बाजारांत 2 दिसांचो प्रोग्राम शेतकार आणि त्या दिसाक 2 व्यक्तींचो जो समाजकार्यान आणि ह्या कला क्षेत्रांत आसा तेंचे बी सत्कार बी करपाचें ठरयलां.